या मिटिंगेक तुमचं सजेशन कितें मांडलेलें फर्स्ट मिटिंगेचे पयलीं चीफ मिनिस्टराक एक लेटर बरयलें की तुमी अशे प्रोग्राम करचे आसतना सगळ्याक कॉन्फिडन्स घ्या इन्क्लुडींग फ्रिडम फायटर्स असोसिएशन वेगळे वेगळे स्कुलाचे प्रिंसिपल्स कॉलेजीचे प्रिंसिपल्स तांकां कॉन्फिडन्साक घेवचे पयशे मोडटा आसतना थिंक ऑफ दॅट वल्नरेबल सेक्शन ट्रेडिशनल आर्टिस्ट खाजेकार चणेकार रिक्षावाले टॅक्सीवाले तांचो विचार करप तांचे खातीर कितें प्रोवायड करप कारण तांची परिस्थिती सामकी वायट आसा दॅट इज अ वल्नरेबल सेक्शन काल म्हाका चीफ मिनिस्टरान फोन करून इनवायट केलो तूं यो मिटिंगेक तुजें कितें म्हणणें आसा ते मिटिंगेक मान डिस्कस कन्सिडर आज ताणें आपल्या ओपनिंग रिमार्क्साक सांगलें की लिडर ऑपोजिशनान आपल्याक लेटर बरयलें आपल्या रिक्वेस्ट केली ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन्स आनी हे वल्नरेबल सेक्शन हांचे खातीर कितें करचें आनी ही सेट वी वील कन्सिडर हेल्पिंग दॅम इन सम वे ऑर द अदर दॅट कॅटेगरिकली वी मेन्शन रायट इन द बिगिनिंग. So you are satisfied with the meeting? I say my whole piece was that section should not, on when we are celebrating 60th year, that section should not be neglected. That is very important today in this pandemic. They are the worst sufferers. कितें सांगलां तो ह्या मिटिंगेक तुमचें कितें म्हणणें? 19 डिसेंबराचो कार्यक्रम मोठ्या दबाज्यान अंडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करपाचो. ना पूण तुमी पयलीं मागीरचो जे कार्यक्रम आसा ताची सजेशन तांणी ते आमकां जे इश्यूज आसा ते ईमेल करतले आज सांजे पर्यंत आनी त्या नंतर वॉट एवर सजेशन्स रिक्वायर्ड फ्रॉम आवर सायड वी रायट टू देम. ओके सर वॉट हॅज बीन युअर सजेशन? तुमी कितें सजेशन मांडलां? तुमी तुमचें कितें सजेशन मांडलां सर? हांवें कांयच सजेशन मारूं ना हांवें सगळें आयकून घेतलें. बट यू आर ओके विथ वॉट गव्हर्मेंट इज डुईंग एज फार एज They must celebrate. स्पेंडींग 100 crores? Huh? Spending 100 crores? I do not know. I do not know whether 100 crores are required or not. They are the best judges. No, but 100 crores could be spent on any. I don't know. I don't know. आज मिटींग जाला तुझे सर बघ आज एक मिटींग जाला पळय तितून तुमी तुमचें सजेशन कितें मांडलां? आमचे लिबरेशन बी जालां आमी शेकडो वर्षी 450 वर्सां आमी गुलामगिरी आशिल्ले पोर्तुगेजाची ब्रिटिशान मुक्त जाले नंतर आमी आतां ही 60 वर्सांचे हे सेलिब्रेशन करता फूल इयर म्हणजे डिफरंट प्रोग्राम सगळे तरेचे सगळे तरी सगळे फिल्डांनी काम करता आनी हे वर्स सगळ्यांनी न्यू सगळे कलाकार स्पोर्ट्स सगळे मिनिस्टर ह्या मिटिंगेचेर तुमी मातशें सांग. गोंय सरकारान 60 वर्सांचो आमचो गोवा लिबरेशन डे आसा तो सेलिब्रेट करपाचें ठरलेलो आसा आनी एक एंटायर एक वर्स जें आसता आनी त्या संदर्भान वेरियस प्रोग्राम चोक आउट करपा खातीर एक कमिटी काडिल्ली आसा म्हळ्यार पत्रकार आसात आर्ट एंड कल्चरान फिल्डान नामना मेळयलेले हितून आसात साहित्यीक आसात आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आजची ढोबळ मिटींग आशिल्ली आणि त्या संदर्भात कोणाचे इनपुट्स जे आसात ते इनपुट्स मंडे पर्यंत दी म्हणून सांगिल्ले आसा. पण 19 तारखेचो प्रोग्राम जो आसा तो ज्या दिसा आमचो राष्ट्रपती येतलो त्या दिसा हो कार्यक्रम एक सुंदर रुपरेषा केल्ली आसा. तातूंत भितर कल्चरल कार्यक्रम आसतलो. म्हजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा जी एक कल्चरल जो प्रोग्राम ते 2 वरांचो आसा ती बरो करपाची जबाबदारी हांवें घेतलेली आसा. ताकी सगळे गोंयचो मुख्यमंत्री